नमस्कार भुरग्यानो तुम्ही म्हाका सांगशात ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? हय, सारके. एक ल्हान भुरगो आनी एक पेटो. तांचे मदीं एक अतूळ नातें आसा अशें आमकां दिसता. हय, हें जावन आसा इश्टागतीचें नातें. खरो इश्ट आमी कोणाक म्हणचो? आपणा वांगडा सदांच सावळी कसो आसता. गरजे वेळार आपणाक पावता. तोच खरो इश्ट. इश्ट म्हणना फुडें तो आपणा वरी मनीसूच आसूंक जाय अशें ना. मोनजात मनशाचो खरो इश्ट आसूंक शकता. भुरग्यानो, आयज आमी एक पाठ शिकुया. आमच्या पाठाचें नांव जावन आसा खरो इश्ट. हांव जाल्यार म्हणन कावळ्या सारको दुसरो खरो इश्ट ना. हे कावळे खंय एका काळार रानांत रावताले. मनशाच्या मोगान तांणी रान सोडलें आनी त्या मनशाच्या सांगाताक येवन रावंक लागले. फांतोड सावन फांतोडेर म्हटल्यार सकाळ फुडें. तिनसांज मेरेन. तिनसांज म्हळ्यार सांजेचो वेळ. ते मनशाचो वांगड करतात. फांतोड जाली, दीस उजवाडलो. चल उठ, कामाक वचपाचो वेळ जालो अशें सांगपाक कावळे काव काव करून मनशाक जाग हाडटात. दीसभर कश्ट करून पुरो जाल्ल्याक सोंपय तुजें काम, घरा वच आनी विसव घे अशें सांगून तिनसांजच्या वेळार ते काकेतात. मनशान आयज मेरेन कावळ्याचो जायतो दुस्वास केला. दुस्वास म्हळ्यार ताका वायट उतरां म्हळ्यार ताचो तिरस्कार केला. पूण कावळ्याक ताचो राग ना. ताच्या काळ्या रंगा वयल्यान तो गुणानूय तितलोच वायट अशें मनशाक दिसता. कावळो म्हळ्यार भुरग्यांचो इश्ट. कावळ्याचें नांव घेतले बगर भुरगीं तोंडांत उणी घेयनात. भुरग्यांचो व्हडांत व्हड सांगाती कोण काय म्हणशात जाल्यार तो कावळोच. कावळ्या वरी शिटूक म्हळ्यार क्लेवर, धीट म्हळ्यार फियरलेस आनी तीख शार्प अशें दुसरें खंयचेंच सवणें ना. सुकत घाल्लें भात राखूंक बसतल्यांच्या दोळ्यार तो हात काडटा म्हळ्यार तो फटयता. इतलो तो धीट. ताचेर मारूंक फातर घालता म्हणसर तो शिटूक साणेन उडून वता. कावळो आपणालो घोटेर झाडार घटश्या केवल्याचेर बांदता. घोटेर बांदपाचें काम कावळो आनी कावळीन दोगांय करतात. हेर घोटेरा परस तांचो घोटेर सामको वेगळो. ल्हान ल्हान काडयो बडयो शिरी हाडून तो बांदता. घोटेरांत मदेकाक वाटी येद्येक मोव बसका केल्ली आसता. हांगाच तांतयां उगोवपाचें काम आनी पिलांक सांबाळपाचें काम तीं दोगांय करतात. खाण पुंजावन हाडून पिलांक भरोवपाचें काम कावळो आनी कावळीन करता.
कांय वेळा कावळ्याक फटोवन कोगूळ आपणाली तांतयां ताच्या गोटेरान घालता. कावळो आपणाल्या पिला वांगडा तांकांय वाडयता. पूण कावळ्यान कोगळीक तांतयां घालता आसतना पळयलें जाल्यार मात तिची धडगत ना. कावळो तिचे फाटीक लागून लागून तिका चोचता. कावळो केन्नाच एकोडो रावना. एका झाडार ताचे कितलेशेच गोटेर असतात. सकाळ जातकीच खाण जेवणाच्या सोदान गेल्ले कावळे तिनसांजचे भिऱ्यांनी घरा परततात. ताका लागून तांचो एकवट सामको तोखणाय करी सारको. कावळो सगळे तरेचे खाण खाता, जशी शेतांतली कणसां, खावपाचे जिनस अशे बरे खाणूय तो खाता. तशेंच भोव म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार रस्त्यार पडिल्ली हळशीकय तो खाता. अशे तरेन पर्यावरण सांबाळपान तो मनशाक आदार करता आनी आमकां दुयेंसां कडल्यान पयस दवरता. देखून कावळो आमचो खरो इश्ट अशें म्हणूं येता. तर भुरग्यांनो, तुमकां हो पाठ समजलो आसतलो. ह्या पाठांत कांय नवी उतरां आयल्या, ती आतां आमी पळोवया. फांतोडेर म्हळ्यार अर्ली मॉर्निंग, तिनसांज म्हळ्यार इवनिंग, दुस्वास हेट्रेड, शिटूक क्लेवर, धीट फियरलेस, तीख शार्प. तर भुरग्यांनो, हो पाठ खरो इश्ट तुम्ही परतून एकदा तुमच्या पाठ्यपुस्तक उघडून तुम्ही परत एकदा हो पाठ वाचात. देव बरें करूं भुरग्यांनो.